सभेचे मस्करी करूया या साईडीक ते म्हापसा म्युन्सिपालिटीक गावला म्हापसा म्युन्सिपालिटीक ना मागीर खंयच्या वार्डाक येयला म्हाका अजून एक स्लॅब ऑफिशियली म्हाज्या हातीन हँडओव्हर जाल्ली ना हांव डे वन पासून हांव तेच्या खातीर स्टडी करता परत रिमाइंडर 11 तारखेक हांवें एक क्लॅरिफिकेशन मागलेलें की आमची दोन आयटम आहा अजेंडा सिरियल नंबर 4 आनी 5 तितून 4 कितें आसलें इलेक्ट्रीक केबल घालपाचो फूल म्हापसान आनी 5 आसा सेवरेज सिस्टमाचो आसता सो हांवें ताका क्वेश्चन एक लेटर केल्लें की हे वेळार जी सेवरेज इलेक्ट्रीक केबल घालता ते हितून जे फाटले जे असेंब्ली इलेक्शन आसले त्या वेळार हे रोड हॉटमिक्स कितकेशेच रोड म्हापशान केल्ले आसा आनी एका सायडीक म्हापशा तांकां खबर आसली सगळे म्हापशाचे आमदार इनॉग्रेशनाक आसलो जेन्ना इलेक्ट्रीक केबलाक त्या खातीर म्हापशाचो आमदार आसलो चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर थोडे आसले म्हजें म्हणणें इतकें आसा जेन्ना केबल घालता हें आमकां खबर आसले आनी खंटा म्हणाले इलेक्शनाच्या टायमार घाईनी कित्याक रोड इतके केले म्हणजे हांवें तिका विचारलें हे सायडीक तुमी रोड करता आनी हे सायडीक खंटा हे लुकसाण हे पयसो आहा तो आमचो सगळ्यांचो आनी पब्लिकाचो पयसो असो वेस्ट करप न्हू अशें म्युन्सिपालिटीचो कायदो पळयलो जाल्यार एक म्हणजे आमच्या चेअरपर्सनाक रेझोल्युशन कशें मांडपाचें अजून कोण इन्स्ट्रक्शन दिना रेझोल्युशन प्रपोज करचें पडटा तेजें कारण डिस्क्रायब करचें पडटा आनी मागीर रेझोल्युशनाचेर डिस्कशन जाल्यार मागीर एक तर वोटींग नाल्यार युनॅनिमसली आमी अग्री जातात हो कायदोच तिका आनी सिस्टमूच खबर ना इतलो टायम जालो अजून पर्यंत एक रेझोल्युशन कायद्या प्रमाणे मांडलेलें ना हेचेर हांव आतां डीएमएचेर कंप्लेन घालपाचो कित्याक जर रेझोल्युशन मांडपाक चेअरपर्सन आनी सायडीक बसल्या सीओक खबर ना आनी प्रोसिजर फॉलो करिना जाल्यार आमचे सगळे हे रेझोल्युशन पास जाता ते लिगल प्रोसिजरान फॉलो जायना अजेंडाचेर पॉयंट घातला 10 लाख दर वॉर्डान काम करपाचें खंटा हॉटमिक्स करता हांवें एक सजेशन दिलां आमकां जर आतां ग्रांट करपाक जाय एनओसी खंयच्या एजन्सीक हेच फक्त 2 न्हू बाकीच्यो एजन्सी येता आपले प्रायवेट केबलिंग करपाक सगळे तेंच्यांनी 1 किलोमिटर खणले काय त्या 1 किलोमिटराक तेणे रिइन्स्टेट करपाचें सोमतें कित्याक लास्ट टायम आमी फूल म्हापशान पळयल्या एक 6-7 वर्सां पयलीं जेन्ना सुवरेज केबलिंगाचे अंडरग्रावंड लेईंग ऑफ पायप चालू आसले तेन्ना अख्खे म्हापशा खणून उरलेले सगळे उदीक भायर सरताले पावसान तितून कितले तरी एक्सिडंट जाले आनी कितले तरी लोकांक नुकसाण जालें पूण म्हापशाचे इश्यूज म्हापशाचे पेंडींग कामां ह्या येणाऱ्या प्री मॉन्सुनाच्या पयलीं कंप्लीट जातली ना म्हाका तरी दिसना कित्याक आतां आमी ऑलरेडी एप्रिलाचो अर्दो म्हयनो जालो हेंच्यांनी रेझोल्युशन आतां पास केला रेझोल्युशन जें आतां पास जाता तें फक्त कन्फर्मेशनाच्या मागीर कामां सुरू करूं येता सो कन्फर्मेशन फक्त जावंक शकता नेक्स्ट मिटिंगेक सो 2 म्हयने तरी हें काम जावचें ना तोपर्यंत पावस सुरू जातलो एज युजल जे बीजेपी सदांच करता सगळ्यांनी बेश्टे नाटकां करून हे पास करून घेवपाची रेझोल्युशनां आनी फुडें तेजेर मागीर कांय काम करप ना पण एक against the idea of pay parking within Mapsa. There has to be pay parking, there has to be a synchronized proper understanding. This cannot be done by municipality. The traffic cell has to notify this. मनोहर भाई परिकर तो गणेश चतुर्थी येयलो हांव म्हाका तो अरावंड इन द इयर ऑफ 2013 येयलो आनी तेंच्यांनी म्हटलें कितें आपूण 20 कोटी तुमकां मार्केटाक ग्रांट दिता फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केट आज तुमकां खबर आसा आज मार्केटान खंय यूज जाला तो इट्स ओन्ली ऑन द पेपर हांवें आयकलो जेन्ना हांवें ह्या बजेटाक पळयलो तेन्ना परत तो आयलो 20 कोटीचो बजेट 20 कोटी ते मार्केटाक दिला हे बेश्टे तेंकां न्हू बीजेपी गव्हर्मेंटान इतलो ग्रांट्स येयलो इतलो येयलो आनी तो परत गेलो म्हणटात मागीर ते युटिलायज जाता हे आनी कसल्यांनी म्हापसा आसा तशेंच आसा न्हू 20 वर्सां जाली दीस इज द इश्यू इट इज ओन्ली ऑन द पेपर ते रस्त्याचे काय येयना यू वील नॉट सी एनीथिंग इन रियलिटी तसो तो 20 कोटी आनी म्हापशेच्या बाजारात प्रत्येक जर आतां ती मार्केटान जी शॉप आसा तांकां विचारची म्हापशान कितें बदल जाला मार्केटान काय ना
तेचेर आवाज काडूंक काडला आतां म्हणटा पळय ग्रांट्स दिता. एक्चुली आमकां फाटल्या 3 वर्साचो ग्रांटूच येवंक ना. आतां हो येयलो तो फर्स्ट टर्माचो तो येवपाकूच जायो. आतां एन्युअली आमकां एक 15 लाख रुपया वर्डान काम करपाक डेव्हलपमेंट ग्रांट गव्हर्मेंटाकडसून येता. ते येयले ते चेअरपर्सन जावं कोण आहा तेणी ती खटपट करून हाडपाक जाय ही गरज ना. तो एन्युअल ग्रांट ऑटोमॅटीक येवंकूच जायो जाल्यार कितें फायदो म्हापसा कितें डेव्हलपमेंट करपाचें ना. पूण सद्या हो ग्रांट तुम्ही कितें रेजोल्युशन घेतलें, कितें विशय जाले, चर्चे केल्ले? आयज आमची ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली. सो ऑर्डिनरी मिटिंगेक आमचे मेजर विशय जे आसा म्हणजे म्हापशा डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर आमची मिटींग आसली. आनी म्हाका म्हणजे चडशे आमचे विशय आसा पळय ते एक मतान चडशे पास जाल्ले आसा. पयलो म्हणजे आमी हो विशय घेतलेलो ई गव्हर्मेंटसी म्हणजे मुन्सिपाल्टीत आमी सगळे ज्यो फायली कोणाचे ना जाता किंवा फायली जप्प करून मेळना त्या खातीर आमी तो एक विशय घेतलेलो ई गव्हर्नन्सी. दुसरो आमी हॉट मिक्स घेतलेले वेरियस वॉर्डान जे आतां उरलेले आसा जे इलेक्शनचे टर्नर आमचे जाल्ले आनी बाकीचे थोडे उरलेले आसा ते 15 फायनल ते घेतलेले आमी. तिसरो विशय आसा तो अंडरग्रावंड केबलिंग आनी चवथो विशय आसा तो सुवेजाचो जे आतां सुवेज जाला आनी तांकां कनेक्शनां दिवपाक जाय त्या हेचो. आनी 6वो विशय आसा तो टॉयलेट जे आमकां रिन्युवेशन करपाक जाय आनी पे पार्किंग जे घेतल्या पळय आमी विशय ते सगळे म्हापशा खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर आनी गरजे खातीर म्हणजे गरज आसली. पयलीं आमी म्हणजे कशें आसा आतां तो काल आमी प्लांट पळोवन येयल्ली तारक आनी आशिर्वादाक घेवन हांव पळोवन येयल्ली की प्लांट चालू आसले पळय प्लांट चालू आसा बऱ्यापैकी म्हणजे तेंची ऑलमोस्ट ते चालू करण्याचे हेजेर आसा. त्या खातीर आमी सारकोच जाला की ना हें पळोवपा खातीर लागचे जे वॉर्ड आसा पळय ते घेतल्या म्हणजे वॉर्ड नंबर 7 म्हण वॉर्ड नंबर 8 म्हणून लागचे वॉर्ड घेतल्या. ते कावन्सिलर जे म्हणले आसले की सगळे घेवपाक जाय पूण घेता आमी. अशें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जे इंटरनल रोड आसा पळय ते म्हणजे कनेक्शन ते अंडरग्रावंड जातले आनी भायर मेजर आसा पळय ते रोड फोडटले डिगींग जावं शकता. सो अशा रितीन जे आसा पळय ते चडशे भितर काम व्हडलेशे त्रास जावचे ना वॉर्डान ते अंडरग्रावंड केबलिंग न्ही ते भायले मातशे जावं शकता. पूण आमी कितें म्हटलां की पर्याय ना थोड्यो गजाली ते करून डेव्हलपमेंटाक जाय आमकां जाल्यार गरज आसा. सो बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी कवरिंगूय तेंचें बेगीन जावचें काम सोंपल्या उपरांत म्हयन्या भितर अशें आमी एक ठराव घेवन तांकां दितले आमी घेतलेले. तेंच्यांनी अशें ड्रॉईंग जाय तशें ड्रॉईंग जाय म्हणून ते दवरलेले. सो आमी त्या पद्दतीन आतां ड्रॉईंग करून सारकें दिल्लें आसा. जी चण्याकराची लायन आसा ते फुडल्यान एक्चुली कशें आसा पळय हेवटेन तेवटेन पार्किंग करता लोकांक वचपाकूच त्रास जाता आनी दुसरी गाडी येवपाकूच त्रास जाता. ते वेवस्थीत जावचें शिस्त पद्दत येवची म्हणून आमी तो चण्याकराची लायन ती घेतलेली आसा फुडल्यान. उसाप करायलो जे तुमी पळयता आतां बायक्स बी रेंटाक दिता आनी ते खंयच्या खंयच लायिल्ले आसा. सो तो भाग एक घेतलेलो आसा. आनी तिसरी लायन आमच्या नगरसेविका प्रिय आसा तेणी झोनल ऑफिस आसा पळय थंय घेवचें पूण पद्दतशीर घेवचें म्हटलें की ह्या सायडीन 15 दीस आनी ह्या सायडीन 15 दोनी लायनीन कंजेक्शन जाता आनी एका सायडीन दवरल्यार दुसरे शॉप वाले म्हणटाले आमच्या समोर कित्याक. सो त्या पद्दतीन ते जाल्ले आसा आनी थोडे लोक कितें पार्किंग करता आनी वयता ते कितलो तेप सुद्दां थंयच आसता. सो ताका सुद्दां एक शिस्त येवपाक हें बरें जातलें. सो बरें म्हणजे हो सुद्दां विशय तेंच्यांनी बऱ्यापैकी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी हे पे पार्किंग आनी दुसरी म्हापसा आजिलो ती एक लायन घेतलेली आसा.